इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे हाच्या खासा सुवाळ्याक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आम्ही क्लीन कोस्ट क्लीन सी हो कार्यक्रम जसो भारतभर ऑर्गनायज केला त्या धर्तीचेर हो गोंयानूय ऑर्गनायज केला. सांगपाक खूब खोस भोगता. पयलेच फावटी गोंयच्या 37 बिचीसाचेर सकाळी फुडें म्हणजे सगळे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, त्याच बरोबर सगळे स्टुडंट्स आसतले, गव्हर्मेंट सगळो स्टाफ आसतलो आणि त्याच बरोबर टीटीएजी सारकिली ऑर्गनायझेशन बाकीचे हॉटेल्स, शेक्स ओनर्स हे सगळे जाण म्हणजे एट प्रेझेंट 37 बिचीसाचेर फक्त अवेअरनेस मोहीम की आमचे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम सगळ्यांची व्हरपा खातीर पुराय सगळे जाण ह्या बिचाचेर अवेलेबल आसा. आम्ही पयलेच फावटी पळयता की अशा पद्दतीन इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे पुराय देशभर आम्ही सगळे जाण मनयता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयच्या इकॉनॉमीच्या बद्दल म्हणटा आसतना सन, सँड, सी आसतली, ब्लू इकॉनॉमी आसतली, जेच्या बद्दल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सातत्यान उलयता. आणि हे जर आमकां मेंटेन करपाचें आसत जाल्यार ताचो अवेअरनेस जावप गरजेचो आशिल्लो आणि तो एका दिसाचो अवेअरनेस जरी आमी केलो आसत 365 डेज समेस्त गोंयकार आसतले, टुरिस्ट आसतले हांगा जर येता या सगळ्यांनी ही मोहीम 365 डेज राबोवची हे ताका सगळ्या जाणांक आव्हान करता. आणि निश्चितच रित्या आयच्या एका दिसाची ही मोहीम आमी 365 दीस घेवन फुडें वयतले. गोंयच्या 104 किलोमिटरचो जो कोस्ट आसा, जो बिचीस आसा, जशें आमी म्हणटा की टुरिजमा खातीर आसतले किंवा ब्लू इकॉनॉमी खातीर आसतले, गोंयकारांनी सातत्यान हाचो बरो उपयोग केला. हाज्याय फुडें फॉर द नेक्स्ट जनरेशना खातीर हे बीच अशेंच मेंटेन करप, अशेंच प्रिजर्व करप आणि ही ब्लू इकॉनॉमी फुडल्या जनरेशना कडेन पास ऑन करपा खातीर हो कार्यक्रम हांगासर खास करून आज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स, मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि त्याच बरोबर मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा या तिनाय मिनिस्ट्रीच्या वतीन जो आयोजन केला ताचो प्रमुख उद्देश जो आसा हे बीच क्लीन उरपाक जाय, हे बीच सेफ उरपाक जाय आणि ब्लू इकॉनॉमीचो इम्पॉर्टन्स जो आसा वो फुडल्या जनरेशनान आमकां पास ऑन करपाक जाय. आणि त्याच ब्लू इकॉनॉमीचेर म्हाका दिसता हाजेर अवेअरनेस जावपाची गरज आसा. अजुनूय बी खूब मोठ्या पद्दतीन आमी ब्लू इकॉनॉमीचो फायदो आमच्या फुडल्या जनरेशनाक निश्चित रित्या करून दितले. हाजे ह्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करतलो की आयचो अवेअरनेस वो फुडले 365 दीस उरचो आणि आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे बिचार वचोन जो टोकन अवेअरनेस कार्यक्रम जो करपाक जाय आणि ह्युमन चेन फॉर्म करची पुराय सगळ्या बिचाचेर. आमी जशें म्हटलां की 9 वरांचेर आमी ह्युमन चेन फॉर्म करतले आणि एक अवेअरनेस दाखोवन दितले की गोंयचे बीच हे सेफ बीच आसा, गोंयचे बीच हे क्लीन बीच आसा आणि जगावयल्या टुरिस्टा खातीर अट्रॅक्ट करपा खातीर गोंयचे बीच आसा. गोंयांत आमी सातत्यान म्हटलां नो टू ड्रग्स आणि हीच मोहीम सातत्यान 365 दीस गोंयांत राबयतले. हाज्या खातीर एंटी नार्कोटिक्स सेल आसतले, गोवा पुलीस आसतले, हे सगळे सातत्यान से नो टू ड्रग्स आणि आव्हान करता म्हणजे यंग जनरेशन, यंग फ्रेंड्स हांच्यानी बी ह्याच पद्दतीन से नो टू ड्रग्स ह्या मोहिमेत सहभागी जावचे आणि गोंय हे पुराय जगावयल्या टुरिजमा खातीर म्हणजे सेफ डेस्टिनेशन आसा. गोंय जे आसा आमी सातत्यान म्हणटा की देशाची टुरिजमात राजधानी जावची ह्या खातीर आमी सातत्यान सगळे जाण प्रयत्न करतले. या खासा सुवाळ्याक आमचे टुरिजम मिनिस्टर, आमचे स्टेट टुरिजम मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ नायक हांगासर हजर रावले. आमचे खास करून भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट कानवडे, त्याच बरोबर आमचे पणजेचे आमदार आणि गोंय राज्याचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाप आतानियो मोन्सेरात, आमचे पर्येचे आमदार, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन डॉक्टर दिव्या राणे, आमचो बाप आमदार बाप रुडाल फर्नांडीस, राज्याचे CS पुनीत कुमार, राज्याचे आमच्या बाकीचे सगळे टुरिझम मिनिस्ट्रीचे आसतले किंवा बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे पदाधिकारी हांगासर हजर रावले. आणि खास करून म्हणजे स्टुडंट्स वेगवेगळे हाय सेकंडरी आसतले, कॉलेजीस आसतले हांचे स्टुडंट्स ह्या सुवाळ्याक दोनूय सुवाळ्याक हाज्या पयलीं जो आमचो राज्यपाल हांगासर येवन गेलो आणि आता आमी ज्या अवेअरनेस मोहिमेन भाग घेतलो हांव तुमचे सगळ्यांचे त्याच बरोबर माझ्या पत्रकार भावांचे तांचे स्वागत करता. आयज 37 बिचाचेर ही कव्हरेज करपा खातीर ते आमच्या बरोबर अवेलेबल आसा आणि निश्चित रित्या गोंयकार आमी बीच क्लीन दवरपा खातीर 365 दीस वावरुया. गोंय हे टुरिजम डेस्टिनेशन आसा, राज्यात पुराय देशांतले एकमेव टुरिजम डेस्टिनेशन आसा. ह्या देशाची टुरिजमातली राजधानी आसा हे सांगपा खातीर आमी सातत्यान वावुरतले. इतकेच सांगताना म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत.
We will now